नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. भुरग्यांचें हित पळोवन शिक्षण खात्याचो निर्णय. फुडली यूजीसी नेट परीक्षेची तारीख बेगीनूच जातली जाहीर. शिक्षण मंत्रालयाचे जोड सचिव गोविंद जयस्वाल हांणी यूजीसी नेट परीक्षा रद्द जाल्या उपरांत दिली माहिती. मोदी 3.0 सरकार स्थापन जाल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांची पयलीच जम्मू काश्मीर भोंवडी. कोट्यांनी रुपयाच्या उदरगत येवजण्यांच्या प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण. पालघर जिल्ह्यातल्या वाढवण बंदर नियोजित प्रकल्पाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय. 14 खरीप पिकांचे किमान आधारभूत मोल केले जाहीर. कथित नीट पेपर लीक प्रकरणाची सूत्रां तेजस्वी यादव हांचे कडेन जोडल्यात. बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा हांणी केलो आरोप. आनी T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तींत आयज सावन सुपर 8 मॅचीक सुरवात. पयलो सामनो जातलो अफगाणिस्तान आनी भारता मजगतीं. पळोवया खबरो विस्तारान. यूजीसी नेट परीक्षा रद्द जाल्या उपरांत केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाचे जोड सचिव गोविंद जयस्वाल हांणी पत्रकार परिशद घेवन विद्यार्थ्यांचे हित पळोवन हे विशीं निर्णय जाला अशें सांगलें. नेट परीक्षे विशीं कांय कागाळी येवंक नात, पण अंतर्गत म्हायती प्रमाण फावो ती कारवाय केल्या अशी माहिती तांणी दिली. ह्या परीक्षेची फुडली तारीख बेगीनूच जाहीर करतले अशें तांणी सांगलें. Student interest, the ministry has decided to cancel the examination. नेक्स्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ कार्रवाई की जा सके. मैं एक बात को दोबारा रिट्रेट करना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री इज कमिटेड टू इंश्योर स्टूडेंट इंटरेस्ट एट ऑल लेवल एंड मिनिस्ट्री डज नॉट एंड विल नॉट हेजिटेट टू टेक एनी एक्शन against anyone if found involved in any matter which indicate the compromise of examination. स्टूडेंट्स का हित हमारे लिए सर्वोपरि है और हम सभी कमिटेड हैं और सभी एजेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं और इसीलिए प्रोएक्टिव स्टेप लिया गया है ताकि कोई भी ये क्लेम न कर पाए कि स्टूडेंट्स के हित की किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज की जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सावन 2 दिसांच्या जम्मू काश्मीर भोंवडेर आसतले. ह्या भोंवडे वेळार कोट्यांनी रुपयाच्या उदरगत येवजण्याचे उक्तावण तांच्या हस्तुकी जातले. प्रधानमंत्री शेती आनी संबंधित क्षेत्रातल्या प्रतिस्पर्धात्मक सुधार येवजणेचे उक्तावण करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंतरराष्ट्रीय योग दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळींत वांटो घेवन योग सत्रांत उलोवप करतले. मोदी 3.0 सरकार स्थापन जाल्या उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचो हो पयलोच जम्मू काश्मीर दौरो. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या काल जाल्ल्या पयल्याच बसकेंत कांय मुखेल निर्णय घेतले. ह्या विशीं माहिती दिवपाक घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी पालघर हांगच्या वाढवण बंदर नियोजित प्रकल्पाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ल्याची माहिती दिली. ह्या प्रकल्पा खातीर 76,200 कोटी रुपया मंजूर केल्ल्याची माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. महाराष्ट्र में दहानू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इम्पोर्टेंट पोर्ट है. इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है. 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस आप समझें अगर, आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन TU कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन TU कैपेसिटी है. उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन TU कंटेनर्स. इस पोर्ट से एस्टिमेट किया जा रहा है कि करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा. करीब 12 लाख एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड बाय दिस पोर्ट. This is going to be a mega terminal and this will be an
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द आईमेक कॉरिडोर. 14 खरीप पिकांचे किमान आधारभूत मोल केंद्रीय मंत्रिमंडळान काल जाल्ले बसकेंत जाहीर केला. ह्या पिकांत भात, नाचणी, बाजरी, मको आणि कापूस हांचो आस्पाव आसा. भाताचे किमान आधारभूत मोल 117 रुपयांनी वाडयल्ल्यान आता ताचे नवे दर प्रति क्विंटल 2300 रुपया इतले जाला. खरीप पिकाच्या किमान आधारभूत मोलांत वाड केल्ल्यान शेतकारांच्या खात्यांत अतिरिक्त 2 लाख कोटी रुपया तयार जातले अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी मंत्रिमंडळ बसके उपरांत दिली. पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है. तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके. और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है. जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है. यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सकें, टाइमली स्टोर कर सकें, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सकें, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सकें. साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में. कथित नीट पेपर लीक प्रकरणात बिहाराचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा हांणी व्हडलो खुलासो केला. ह्या प्रकरणाची सूत्रां तेजस्वी यादव हांचे कडेन जोडल्यात अशें तांणी स्पश्ट केलां. तेजस्वी यादव हांचे सचिव प्रीतम कुमार हांणी एनएचएआयच्या अतिथी घरांत आरोपींक रूम बूक केल्ल्याचो आरोप तांणी केलो. नीट पेपर लीक जाल्ल्या प्रकरणात तांचो हात आसा अशें स्पश्टीकरण उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा हांणी दिलां. मोबाइल नंबर से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर पर एनएचआई गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था. उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया. इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा एनएचआई के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया. लालू प्रसाद यादव जी जब बंद थे तो इनके सेवा सुरसा में लोग कहते हैं कि लगे रहते थे, सारी व्यवस्था यही करते थे. वहां परीक्षा में धांधली की जो विषय आई है, यह पूरा मामला है. मैं मांग करूंगा कि इन लोगों के उच्च स्तरीय जांच हो. बिहारात पटना उच्च न्यायालयान आयज हेर मागासवर्गीयांक अनुसूचित जाती आनी जमाती हांकां नोकरी आनी शिक्षण संस्थांनी मेळपी 50% आरक्षण वाडोवन 65% करपाचो राज्य सरकाराचो निर्णय रद्द केलो. मुखेल न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आनी न्यायमूर्ती हरीश कुमार हांच्या खंडपीठान राज्य सरकाराच्या ह्या निर्णयाक आव्हान दिवपी वेगवेगळ्या याचिकांची सुनावणी ह्या वर्साच्या 11 मार्चाक राखून दवरिल्ली. आरक्षणाचो कोटा वाडोवपा संबंधीचे विधेयक राज्यमंत्री विधिमंडळांत मंजूर जाले उपरांत राज्य सरकारान फाटल्या नोव्हेंबरांत सरकारी नोकऱ्यो आनी शिक्षणीक संस्थांत मेळपी आरक्षणाचो कोटा 50% वेल्यान 65% मेरेन वाडोवपाच्या निर्णयांत संबंधीत कायद्याचे नियम अधिसूचित केल्ले. अर्थीक नदरेन दुबळ घटका खातीर सध्या 10% आरक्षण आशिल्ले ते वाडोवन 75% केले. निश्चय नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा, उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे. अतः इससे ये पता चलता है कि जो भी प्रीवियसली पास्ट में 75% बेसिस पे जो भी रिक्रूटमेंट हुए हैं, जो नए कानून के बेसिस, जो नए कानून जो कि अभी स्टेक डाउन किए गए हैं, उसके उस 75% के बेसिस पे रिक्रूटमेंट हुए थे, वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट कर करके 49% पे होंगे. जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे. जो आरक्षण का आधार है
वो जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कि 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है, और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। खबरापत्रात घेऊया एक लहानसा विसव। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नॅशनल पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळया मुखावेल्यो खबरो। राज्य शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण मंडळान बंगळुरूच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स हांगा 20 जून ते 1 जुलै मेरेन रेजिडेन्शियल टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित केला। ह्या कार्यावळींत विज्ञान आणि गणित ह्या विशयाचे 80 शिक्षक वांटेकार जातात। ह्या शिक्षकांक घेवन वचपी कदंबाच्या बशीक मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली। ह्या वेळार शिक्षण सचिव प्रसाद लोलयेकर, एनसीईआरटीच्यो संचालक मेघना शेटगांवकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। तुम्ही सगळे जाण जेंका सिलेक्ट केल्या वेगवेगळ्या हायस्कुलांतल्यान हाजो लॉंग रन फुडली 20-25 वर्सां आमकां इन्स्टिट्यूशनांनी उपयोग जातलो। आनी इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स ही अशी इन्स्टिट्यूट आसा की ज्या जाग्यार वेगवेगळ्या पद्दतीची ट्रेनिंग घेवपा खातीर वेगवेगळे कडल्यान सातत्यान टीचर्स येता। 10 दिसाच्या ट्रेनिंगेचेर वचपाचें म्हणजे बरेचशे फावटी प्रश्न येता, कशी वयतली 10 दीस कशी रावतली, बट एनी हांव तुमी सगळ्या सायडीक दवरून वचपा खातीर पयल्यान पयली तयारी दाखयली। वचपाची तयारी करून आज सगळे हांगासर आयल्या। हांव त्या खातीर तुमकां खरोखरूच तुमचें खूब खूब मना पासून अभिनंदन करता। मात सुद्दां फाटीं न सरता हय आपूण ट्रेनिंग घेता ही म्हणपाची जी हें आसा ती गरज आसा। आनी हेतून करून शिकपाची सातत्यान तयारी दवरल्या कारणान आमकां म्हाका दिसता ताचो फायदो तुमी इन फ्युचर मास्टर ट्रेनर्स म्हणून उरलेल्या टिचर्सांक ट्रेनिंग दिवपा खातीरय बी आमी सातत्यान आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटान एससीईआरटी इनिशिएटीव घेवन उरलेल्यांक ट्रेनिंग दिवपा खातीर तुमी ट्रेनिंग दिवपाक शकतले। स्मार्ट सिटीच्या कामाचेर सरकार बारीक नदर दवरून आसा। ह्या कामाविशींचो नियाळ सरकारान बेगीनच मागयला। ह्या नियाळांत स्मार्ट सिटीची कामां करपी कमी दर्जाची दिसून आयल्यार कंत्राटदारा कडल्यान नुकसान भरपाई वसूल करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां। स्मार्ट सिटीचे काम आमी ऑलमोस्ट ताजो रिपोर्ट जो आहा पळय न्ही हो पूर्णता रिपोर्ट रेडी करपाक घेतला। A to Z आमी आतां पर्यंत जें काम जितकें केलां पळय न्ही रे ताच्या सहीत आमी पूर्ण रिपोर्ट जो आहा पळय ताजो रिपोर्ट रेडी करतले। आनी कोणाचेर आमी पेनल्टी घातल्या, कोणाक आमी कन्सल्टंटाक काडून उडयला, खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक आमी रिवर्क करपाक लायला, 100% सरकाराचे एडिशनल न पयशे मोडटा। आमी सगळीं कामां जी आहा पळय न्ही परत त्याच कॉन्ट्रॅक्ट एखादो जर आमी पळयता की नो डावट आमी पळयता की हाय टायड जाल्या उपरांत एखादो खंयचो तरी हे कॉलेप्स जाता, बट ते सेम आमी त्याच कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान करून घेता। त्या ती पूर्णता रिपोर्ट जो आहा पळय हो केन्ना तरी आमी सबमीट करता। बरें इन्फ्रास्ट्रक्चर जर करतले आसत जाल्यार थोडेशे त्रास हांवें जशें सांगलां फुडले 25 वर्सां त्रास जावपाक जायना म्हणून थोडेशे त्रास आतां सहन करचे पडला। त्या बद्दल हांव दिलगिरी व्यक्त करता। हांव ना म्हणना की जालें, पण फुडलीं 25 वर्सां हे प्रॉब्लेम जे आहा पळय ते जावचे ना। सीवेजीचो प्रॉब्लेम इतक्या मोठ्या प्रमाणात जातलो, ती जर आमी पायपलायन घालून व्हरना, फाल्यां सकाळ आमी नेटवर्क आनी हे ते करिनात जाल्यार प्रॉब्लेम जातलोच जातलो। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ गोंय रानां उदरगत महामंडळाच्या जोडपालवान दूधसागर ट्रॅकिंग कार्यावळ चालीक लायतले अशी माहिती गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष गणेश गांवकर हांणी दिली। गोंय पर्यटन उदरगत महामंडळ आणि गोंय रानां उदरगत महामंडळाच्या जोड बसके उपरांत माहिती दितना कांय थारावीक पर्यटकांक ऑनलायन बुकिंगा वरवीं ह्या ट्रॅकिंगाक वांटो घेवप शक्य जातलें। हातूंत फावो त्यो सुरक्षा सुविधा पुरयतले अशी माहिती गणेश गांवकर हांणी दिली। ह्या वेळार गोंय रानां उदरगत महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ देविया राणे हाजीर आशिल्ल्यो।
ट्रॅक पळय आसा फॉरेस्ट एरिया भितर तेची नोडल एजन्सी जी आसा ती आमची GFDC आसा. ऑलरेडी कितें केल्लें आमी DTDCन स्टार्ट केल्लें दूधसागराक गेल्ल्या वर्साच्यान पयलीं. ते आतां कशें आसा की ते आमकां स्ट्रीमलायन करपाक जाय. ते सगळ्यो गजाली ज्यो पळय आसा पळय ती लोकांक फॅसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय, तेंची सेफ्टी पळोवपाक जाय आनी सगळे एंट्री पॉयंट बी हे सगळे आमकां कंट्रोल करपाक जाय आनी इनटेक कॅपॅसिटी जी पळय आसा पळय तिवूय रेग्युलेट करपाक जाय. त्या खातीर सगळे PCCF आमचे EMD GFDCचे बाकीचे चीफ वायल्ड लायफ वार्डन आनी तेचे सगळे सहकारी बाकीचे DCFs मागीर RFOs हे सगळे आसलेले. ताका एक आमी प्लॅन वर्कआउट केला आनी हे शॉर्टली म्हणजे एक सादारण एक 10 दिसांनी लोकांक जे पळय कोण वचपी आसा गायड बीन तांकां ट्रेनिंग वगैरे दिवन तांकां सेफ्टी किट बी दिवन हे चालू करपाचो एक आमचो डिस्कशन जावन एक प्रस्ताव आसा. देशात चालू आशिल्ल्या खर गरमेच्या ल्हाराच्या फाटभुंयेर केंद्रीय भलायकी मंत्रालयान राज्य तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशाच्या सरकारांक खबरदारीचे निर्देश जारी केल्यात. हातूंत गरमेक लागून प्रभावित लोकांक सर्वोत्तम भलायकी सेवा उपलब्ध करून दिवपाचे निर्देश जारी केल्यात. तशेंच केंद्र सरकाराच्या इस्पितळांत खासा हीटवेव युनिट सुरू करपाचे निर्देश आसात. गरमेच्या संबंधीत दुयेंसां विशीं राष्ट्रीय कार्य येवजणे अंतर्गत जागृताय घडोवन हाडटले. तशेंच हीटवेव नियंत्रणांत हाडपा खातीर दिशा आनी निर्देश हाचे विशीं जागृताय घडोवन हाडटले. राज्य तशेंच केंद्रशासीत प्रदेशांक हीट हेल्थ एक्शन प्लॅन लागू जातलो. जलवायू परिवर्तन मनुष्य भलायकी हे विशीं राज्य वा जिल्हो टास्क फोर्स हाची बसका जातली. IHIP पोर्टलाचेर हीट स्ट्रोकाचे मामले दर दिसा नोंद जातले. तशेंच हीट स्ट्रोकाक लागून मरण आयिल्ल्या विशीं डेटा दर दिसा जमा जातलो. इस्पितळांनी हीट स्ट्रोकाचे प्रकरणां आनी मरण आयिल्ल्यांची सूची तयार जातली. गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग केंद्र गोंयांत बेगीनूच राज्य डेटा पायाभूत सुविधा प्रकल्प चालीक लायतले अशी माहिती विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापनाचे संचालक तशेंच गोंय सरकाराचे जोड सचिव डॉ. अकेत यादव हांणी माहिती दिली. गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग सेंटर विज्ञान तंत्रगिन्यान आनी कोयर वेवस्थापन विभागाच्या जोड पालवान हॅक्सगॉन इंडिया टॅक्निकल समीट ह्या कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार तांणी ही माहिती दिली. गोंय राज्य रिमोट सेन्सिंग केंद्र हें राष्ट्रीय भूस्थानीक धोरण 2022 हाचे फाटभुंयेर डेटा संकलन करपा खातीर नोडल एजन्सी म्हूण काम करतले अशी माहिती तांणी दिली. 20 ते 24 नोव्हेंबर मजगतीं गोंयांत 55व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या फाटभुंयेर संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल अँड एंटरटेनमेंट समीट म्हळ्यार वेव्स ह्या संवसारीक परिशदेचें आयोजन जातलें. मिडिया आनी मनरिजवण वाठारा खातीर आयोजीत ह्या परिशदेंत समस्या यंत्रणा तशेंच संधी वाडोवपा खातीर एक आराखडो तयार करपा खातीर ह्या उद्देगांतल्या भागधारकांक एक माची मेळोवन दिवपाच्या उद्देशान आयोजन केलां. खबरापत्रांत घेवया एक ल्हानसो विसव. The VCs didn't really believe us, but they said 3,000 or 300,000 or 3 million. Welcome to the first season of B Cubed. This idea you have is not the idea that you're going to likely going to pursue in the long run. Ask me how did it feel to have finished it. To me, it felt as if it was just one more practice. Raw conversation, straight from entrepreneurs' minds. Which it is absolutely perfect because it will hamper employment. Climate convos, which is a matter of great concern for all of us, are caused by humans. Sabir is saying it's primarily a change in our habits. Climate change because of excessive consumption. All diverse domain practitioners under one roof. Showreel presents Breaking Boundaries with Sabir Bhatia. व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता देश देश का पथदर्शन अंतर मन का नवसर्जन विश्व एक परिवार ने योग को किया है जन जन के जीवन का हिस्सा है योग. 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस. इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग. आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं. इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं. क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार?
देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से टीवी फ्री डिश पर। विसा उपरांत तुमकां येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो। दिल्लीत गरमी सयत उदकाची समस्या दिसान दीस वाडत आसा। लोक पिवपाच्या उदका खातीर वरांची वरां रांगेत रावतना दिसतात। टँकराच्या माध्यमांतल्यान लोकांक उदकाची पुरवण करपाचो यत्न जाता, पण गरमेक लागून हें उदक पावना। राजकीय मळार मात हे विशीं उपाय करचे बदला एकमेकाचेर आरोप करप चालूच आसा। इतले मजगतीं दिल्लीचे भाजप खासदार योगेंद्र चंदोलिया हांणी उदकाच्या समस्ये विशीं नियोजन करपाक दिल्ली सरकार पुराय तरेन अपेशी थारला असो आरोप तांणी केलो। जनता की समस्या का समाधान जनता ही करेगी। जिस केजरीवाल को 10 साल पहले सीट पे बिठाया, 18 में पानी ला दूंगा, 19 में ला दूंगा, 20 में ला दूंगा, कहाँ गए वो वायदे? पानी कहाँ से लाएंगे? पानी तो हरियाणा दे रहा है, पूरा पानी दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है, हाई कोर्ट भी कह रही है, आपके जलाशयों में मिट्टी गाद भरी पड़ी है, आपका सिस्टम फेल है। पहले आप एलजी से मिलते हैं, फिर आप कहते हैं जल शक्ति मंत्री को पत्र लिखा है, फिर आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को लिखा है, कल राष्ट्रपति जी को लिखेंगी, और फिर कह रहे हैं हम अनशन पर बैठेंगे। अनशन पर मत बैठिए मैडम, जाकर एलजी को अपना त्याग पत्र दे दीजिए कि हमारे बस की बात नहीं दिल्ली को चलाना। लष्कर भरती रॅली बांबोळीच्या 3TTR मैदानाचेर म्हळ्यार आर्मी कॅम्पात 24 जून ते 4 जुलै मेरेन आयोजीत जातली। ह्या रॅलीत भारतीय लष्करांत तरणाट्यांक नोंद करपाचो उपक्रम आसा आनी हातूंत सगळ्या राज्यांतल्या उमेदवारांनी वांटो घेवं येता। इच्छुक उमेदवारांनी www.joinindianarmy.nic.in ह्या संकेतस्थळाचेर गरजेच्या तपशिला सयत नाव नोंदणी करपाची गरज आसा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आपल्या जम्मू भेटेर शेर काश्मीर इंटरनॅशनल कॉन्फरन्स सेंटरांत आयोजीत युवाओं को सशक्त बनाना जम्मू काश्मीर को बदलना ह्या कार्यावळींत वांटो घेतात। ही कार्यावळ तरणाट्यांच्या नेतृत्वांत ह्या वाठाराची उदरगत हाचेर केंद्रीत आसा। कर्नाटकांत पेट्रोल आनी डिझेलाच्या मोलांत वाड केल्ल्यान बंगळुरूंत भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी खर प्रदर्शन चालूच दवरलां। बंगळुरूंत भाजपा कार्यालयासावन एक सायकल रॅलीची सुरवात करून भाजपा कार्यकर्त्यांनी आपलो खर निषेध उक्तायलो। ह्या वेळार कर्नाटक पुलिसांनी कांय भाजपा कार्यकर्त्यांक अटक केली। लोकसभा वेंचणुके उपरांत उदका वयलो कर आनी आतां पेट्रोल आनी डिझेलाच्या दरांत वाड केल्ल्यान कर्नाटक सरकाराक विरोधकांनी जाब विचारल्या। T20 संवसारीक करंडे क्रिकेट सर्तीत सुपर 8 फेरयेक आयज सावन सुरवात जाता। आयज जावपी पयल्या मॅचींत भारताचो सामनो अफगाणिस्ताना आड जातलो। हो खेळ सांजेच्या 8 वरांचेर बार्बाडोसांतल्या कॉन्सिंग्टन ओव्हल खेळा मैदानाचेर जातलो। आतामेरेन जाल्ल्या अ गटाच्या सगळ्या मॅचींत भारतीय पंगडान जैत जोडला। तशेंच अफगाणिस्तानानूय बऱ्या दर्जाचो खेळ दाखयत न्यूझीलंडा सारख्या पंगडाक हारयलो। भारत अफगाणिस्तानाच्या सामन्याचें थेट धांवते वर्णन आकाशवाणीचेर आयकुपाक मेळटलें। युरोकप फुटबॉल सर्तींत आयज स्लोवेनियाचो सामनो सर्बिया आड जातलो। हो खेळ भारतीय वेळेप्रमाण सांजेच्या 6:30 वरांचेर सुरू जातलो। आनी एका खेळांत इंग्लंडाचो पंगड डेन्मार्का आड खेळटलो। हो खेळ सांजे 9:30 वरांचेर सुरू जातलो। स्लोवेनियान ह्या पयलींच्या मॅचींत जैत जोडिल्ल्यान ताचो आत्मविश्वास अदीक बळावला, जाल्यार सर्बियाच्या पंगडांत खेळगड्याच्या दुखापतीक लागून खेळगड्यां मदीं निराशेचे वण आसात। इंग्लंडान सर्बिया आड जाल्ल्या मॅचींत 1-0 अशें जैत जोडलां, हाका लागून तांचोय आत्मविश्वास बळावला। पळोवया आयचें तापमान। पणजी वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.5 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25.4 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी निमाणे कडेन परत एक फावट मुखेल खबरो। भुरग्यांचें हित पळोवन शिक्षण खात्याचो निर्णय। फुडली UGC नेट परीक्षेची तारीख बेगीनूच जातली जाहीर। शिक्षण मंत्रालयाचे जोड सचिव गोविंद जयस्वाल हांणी UGC नेट परीक्षा रद्द जाले उपरांत दिली माहिती। मोदी 3.0 सरकार स्थापन जाल्या उपरांत प्रधानमंत्र्यांची पयलीच जम्मू काश्मीर भोंवडी। कोट्यांनी रुपयाच्या उदरगत येवजणेचें प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी उक्तावण। पालघर जिल्ह्यातल्या वाडवण बंदर नियोजित प्रकल्पाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान दिली मान्यताय। 14 खरीप पिकांचे किमान आधारभूत मोल केलें जाहीर। कथित नीट पेपर लीक प्रकरणाची सूत्रां तेजस्वी यादव हांचे कडेन जोडल्यात। बिहाराचे उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा हांणी केलो आरोप।
आनी T20 संवसारीक करंड क्रिकेट सर्तीत आयज सावन सुपर 8 मॅचीक सुरवात. पयलो सामनो जातलो अफगाणिस्तान आनी भारता मजगती. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात. त्या खातीर आमच्या फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी, एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1298 हाचेर पळोवंक शकतात. इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.